हांव काली पंचायतचो सरपंच ह्या नात्यान आयज हांगा फिगारीचे जे आमचे गांवच्या लोकांचो डिमांड आसलो की ते रिवर्क करचे म्हणून आनीक आमी ताका रिवर्क करपाक आमी नोटीस दिल्ली पूण ताणें रिवर्क करूं ना आनीक आयज पयला तो पर्सन मनीस जो आसा तोय बी ना हांगा आयज तो बी रावना आयज इन्स्पेक्शना हांगा रावना आनीक आमी आतां फुडें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा जे ते आमी तांकां परत नोटीस काडटे आमी नोटीस दितले तांकां ताणें ती आमचे हेजेर आमी रिवर्क करपाक नोटीस दिल्या तेजेर तेणी रिवर्क करूं ना म्हणून आनी तो सांगता हेका पयला आमकां लेटरूय दिलें ताणें पंचायतीक की ताका ताणें कोर्टांतल्यान स्टे ऑर्डर हाडल्या आनी तेजेर ते आतां चलयता म्हणटा आतां कोर्टान ताका खंयचे बेजीर कशी स्टे ऑर्डर दिली तें आमकां कांय खबर ना आनी कोर्टाच्या व्हड काय आमी न्ही तरी सुद्दां आमी हेजेर कडक जाता तितली कारवाय करचे प्रयत्न करतले आमी सदांच लोकां फाटल्यान आसा आनी जे कितें लोकांक जाय तेच आमी करतले आनी आमी हेजेर कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर करून हेजे कशे तरेन बंद करपाक मेळटा पळोवन आमी ते बंद करपाचे 100% प्रयत्न करतले. आतां जी इन्स्पेक्शन जावपा आसलेले ते लोकांक पंचाक सुद्दां खबर ना म्हणटात सो तेजेर कितें जालें पंचाक खबर ना म्हणल्यार कॅन्सल जालें तें आमकां खबर आसलें खबर ना म्हणून कोण सांगता पंच सरपंच खबर आसलें थोडे पंच ना सगळे पंच इन्स्पेक्शनाक तुका सगळे वार्ड मेंबर आनी सरपंच सेक्रेटरी हे आसतात न्ही बाकीचे जे खबर आसलें तुमकां कितें लेटर येयल्लें सगळे सारकें पळय आतां कितें समजता तें खबर ना म्हणून सांगता मरे कितें खबर ना खबर ना म्हणून सांगलें लेटर सांगलें आसतलें निवड जालें ते निवड जाल्लें ते पावोन आसतलें अशें जालें आसतलें म्हाका खबर ना पूण आमकां खबर आसला इन्स्पेक्शना 30 तारीख 30 तारीख कॅन्सल जालें तें म्हाका खबर ना कॅन्सलाचें उलयता कॅन्सल जालें तें म्हाका खबर ना पूण हे वार्ड मेंबर आनी सरपंच सेक्रेटरी हे आमी इन्स्पेक्शन आसतात आनी बाकीचे जे पंच आसता ते आपणाच्या वार्डाचे इन्स्पेक्शन आसत जाल्यार करतात आनीक आयज हांव मातसो लेट पावपाचें कारण म्हणजे एक्चुली म्हणल्यार हांव येवपाचो आसलो खरें म्हणल्यार तुमकां सॉरी म्हणटा आज आमकां मोठे दसऱ्याचो हें आहलें म्हणजे हांव पुजा करता आसतना तसोच येयला हांच्यान फोन केलो म्हणून आनीक फुडें पळोवया कितें जाता तें आनी आमी जाता ती कारवाय करतली तेजी एक्शन घेतले. ह्या वार्डाचो पंच सुरज नायक आयज आमी एक इन्स्पेक्शन आसलें म्हणून ते आमकां पंचायतीन थोड्यां पयलीं कळना ते आज इन्स्पेक्शनाची नोटीस तांकां आज ना अशें म्हणून आमी एक डिलिव्हरी व्यक्त करतात आनी हेजेर पंचायत बॉडी ही फूल आमच्या गांवच्या बरोबर आसा जे आमी हो फिगरीचो प्रोजेक्ट आसा तो लोकांक खूब म्हारग ठरता कित्याक आमची सद्या गणपती विसर्जना वेळार आमकां भरपूर त्रास जातात हांगा सातेरीची देवूळ आसा आनी जी कारवाय आहा आतां आमी हे मॅटर कोर्टाक गेलेलें आसा आनी ही पंचायत फूल सपोर्ट गांवकारांक दितली आनी हे आमी बेगीच्यान बेगीन हे काडपाचे प्रयत्न करतले. हांव एक नर्स आनी नर्स ह्या उद्देशान हांव सांगता की व्हायरल इन्फेक्शन जें आसा न्ही तें सगळीं जनावरां खातीर पक्षां खातीर जाता हें सगळीं जाण जाणात आनी समज जर कितें इन्फेक्शन जर येयलें जाल्यार आमगे कंप्लीट गांव काबार जातलो तें सोड आनी आतां आमच्यांनी हे घाणीन न्ही गांवां रावपा जायना सगळ्यांक खबर आसा पंचायत बोर्डीकूय खबर आसा दीसभर न्ही सकाळची तर अजिबात आमगे हें चलता योगा चलता रावपा येना थंय क्लबां आमच्यान रावपा येना सांजची तशी दीस आनी हांगा तर सामकें येवपा येना दुसरें म्हणल्यार आमगे गणपती विसर्जन करपा आसलें पळय कोण ते उदकांत देंवपा तयार ना गणपती आमचेर जर प्रसंग येयलो तो तुका सांगता हांव आमगे गणपती म्हागे जावंय पावयतालो सदांच आतां तो म्हणपा लागलो ह्या फावटीक आपूण कसो त्या उदकान देंवना म्हणपालो तुमी कशें उगी रावला काय म्हणपालो हें इतलें हें पळोवन म्हणटा आमी दुसऱ्या पांय पडोन हेका पांय पडोन गणपती पावोवपा लागला. सो तुमी कितें डिमांड करता आमकां ही पिगरी इतली नाका ही जात इतली बेगीन बंद करपाची. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.